बापा समोर सर्व यामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मौना उतर घे आयकूंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना येया गावया सगळेकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्घां दिवया ताणें केल्ल्या उपकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. जेजू क्रिस्त थंय मोगाचे न्हू आयची देवस्तुती एकामेका थंय समजून हें जिवंक आपोवणें दिता. पयल्या वचपांत साऊल राय आनी ताचो पूत जोनाथन झुजांत मरण पावचें आनी ताचे पासत दाविदान रुदान करचें पळयता हांव. जेजूच्या जिवितांत सोमेस्तांक ताणें बरें केलें तरी ताका समजोंक ताच्या मोगाच्यांक जावंक ना म्हणलें आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां कळीत जाता. तर मोगाचे न्हू ह्या बलिदाना वेळी पेल्यातय समजोनेच्या मनोभावान जिवंक जाय आसची कृपा आनी आदार त्याच सोम्यातावन मागून घेवया. मोगाळ भाव भयणो ह्या पवित्र रितीन तूं फावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सांगता मनाची तोंडांक सरून वायट करून बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोवरी संवसार मदीं सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाची विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोविया काकूत कर, सोविया काकूत कर. जैत व्हरून पाटी आयलो आनी जिकलागांत 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलाच्या शिबिरांतावन एक मनीस आयलो. ताची वस्त्रां पिंजल्लीं आनी ताच्या माथ्यार धूळ आसली. दाविदाशी पावतास ताणें धरणेर पडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं खंयतां आयलोय? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायलाच्या शिबिरांतलो सुकोवन घेवन आयलो. दाविदान विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक झुजा कळ्यांतल्यान पळोवन धांवल्यात. तांचे मदले जायते मरण पडल्यात. साऊल आनी ताचो पूत जोनाथानी मेल्यात. तेन्ना दाविदान आपली वस्त्रां धरून पिंजलीं आनी ताचे सवे आसलेल्या मनशांनी तशेंच केलें. साऊला आनी ताच्या पुता जोनाथाना पासत सर्वेस्पराचे फौजे आनी इस्रायलाच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून रुदान करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपास केलो. इस्रायला, तुजे वैभव तुज्या दोंगराचेर मरण पडलां. वीर कशे मरण पडले? साऊल आनी जोनाथन मोगाळ आनी आपुरबायेचे. जिवितांत तशे मरणात जाले नात ते वेगळे. गोनी प्रास ते सुडसुडीत, शिवा प्रास ते बलिश्ट. इस्रायलाच्या दुवानो साऊला पासत रडा. ताणें तुमकां मोलादीक तांबडी वस्त्रां न्हेसयलीं. तुमची मुस्तायकी भांगार शिंगारान नेटयली. वीर झुजा मदें कशें मरण पावले? जोनाथन तुज्या दोंगरांनी मरण पडला. जोनाथन, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां.
तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियांच्या मोगा परास चड विचित्र. वीर कशें मरण पडले, झुजाच्या शास्त्रांचो कसो नाश जालो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोदकार. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तेद्वां सडवून आमकां लपतली. तुझ्या मुखामळाचो परसळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तेद्वां सडवून आमकां लाभतली. देवा, इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. झुजेच्या हिणांक सरयतल्या कांदी आमकां. एफ्राईम आनी मानासाचे नदरेंत केरुबांच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदली तूं उठय. तुमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. तुझ्या मुखामळाचो परसळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तेद्वां सडवून आमकां लाभतली. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, तुज्या लोकाची बोब कितलो काळ पर्यंत तिरस्कार करशी. दुखाची पेज आनी रडण्याचो नीस तुवें आमचो ग्रास केलाय. तुझ्या मुखामळाचो परसळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तेद्वां सडवून आमकां लाभतली. Alleluia, Gavia, somnia Kersia, tacia povit nava, hugli kusaria. Alleluia, Gavia, somnia Kersia, tacia povit nava, hugli kusaria. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Alleluia, Gavia, somnia Kersia, tacia povit nava, hugli kusaria. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशुया. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटस ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली पिरवाल्या ते म्हणटले. देवाचे उतार हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भाव भयणो, जर तर आमकां कोणी म्हळें तुजी तकली पिरवाल्या, आमकां कशें जायत. दुसऱ्या रितीन सांगचें जाल्यार आमच्या साद्या उलोवण्यांत आमी सांगचें जाल्यार तूं पिसो जालाय की बा तो पिसो तें पिशें जालां अशें कोणी म्हळें जाल्यार खंडीत जावन आयकल्लें आमकां बेजार जाता. तातूंय वायट कितें कोणें केलें जाल्यार, नाका जाल्लें कोणें कितें केलें जाल्यार तांकां ही उतरां सांगची वाजबी. सांगचें म्हूण म्हणचें न्हय, पूण सांगचें वाजबी. पूण जेन्ना आमी बरें करता, जेन्ना हेरांक कितेंय बरें करता आसतना जर असलीं उतरां आमकां आयकूंक मेळ्ळीं जाल्यार खंडीत जावन चड बेजार जाता. आनी असलीं उतरां त्या व्यक्तीन म्हाका वा हेरांक म्हणूंक नजो आसली म्हणलें भोगता आमकां. धाकल्याक सांगचें जाल्यार आपणा थंय दुबळीकाय आसल्यारी असले 4 कास गरजेवंता संगी वांटून घेता आसतना पळयल्ली म्हणूंक पुरो हो पिसो जाला. ताकाच पयशे नात, दुसऱ्यांक सेवा करूंक बैसरला. घरा करूंक जायतें काम आसल्यारी फिरगचे खातीर आपणाचो वेळ दिता, हेरां खातीर आपणाचो वेळ दिता. आनी अशें थोडे फावटी आपणाच्या कुटुंबाक जाय पुरतो वेळ दिवंक ताका
जायना असल्या व्यक्तीक आमी पळोवन हाची तकली पिरवाल्या म्हणूंक पुरो. चिंत्या आमकां वाटेन येता आसतना आमकां पयशांची गरज आसा, पूण वाटेन येता आसतना आमकां पयशांचो व्हडलो काट मेळटा. पूण ते पयशे म्हजे न्हय, कोणाचे गे भायर पडल्यात, ताची बिरमोत चिंतून ताका सोदून वचून ते ताका पयशे पाटीन दिल्ल्या वेळार आनी हो विशय आमी हेरां कडेन कोणाक सांगता आसतना तुका पिशे सायबा इतले मेळ्ळे पयशे तूं सोदून व्हरून ताका दिवन आयलाय, तुका तकली सोमानागी अशें म्हणचें आमी आयकलां सांग पुरो. एकलोच भुरगो सेमिनारीक वेता म्हणटा आसतना थोडे फावटी आवय बापाय तुजी कितें तकली पिरवाल्या रे, हांगा कितें तुका खावंक जेवंक ना गी अशें म्हणलें आसा. वा आवय बापाय कुशे मनान ह्या भुरग्याक सेमिनारीक धाडटा आसतना हेरांनी त्या आवय बापायक म्हणलें आसा जावंक पुरो तुमची कितें तकली पिरवाल्या गी, आजचो एकलो पूत ताकाय तुमी सेमिनारीक धाडला, तुमकां कोण आसा. अशें जायते दृश्टांत आमकां आमच्या जिवितांत मेळटात. खंय संवसारी दृश्टेन आमी जियेनातल्या वेळार, संवसार कशें चिंता त्या प्रकार आमी जियेनातल्या वेळार ह्या संवसारान ह्या संवसारी चिंतपाच्या मनशांनी असली उतरां आमी बरें करून आसल्यार आमची तकली पिरवाल्या वा आमकां तकली सोमना अशें म्हणलें आमी आयकता, आमकां आयकोंक मेळटा. जेजूच्या जिवितांत अशें घडलें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. तो बरें करीत आयलो, जायत्या जाणांक ताणें बरें केलें, गूण केलें. ताच्या जिवितांत संतोश, समाधान, धदोसकाय ताणें हाडली. आपूण देवाचो पूत, कोणें म्हाका पळयला ताणें बापा पळयला. आपूण साबतचो धनी, हेरांक बरें करूंक म्हणून आयला, हेरांची सडवण करूंक म्हणून आयला अशें म्हूण तो सर्गीची ती भास उलयता आसतना जायत्यांनी ताका म्हळें जावंक पुरो हाची तकली पिरवाल्या, हो मतींत अस्कत, मतींत सोमाना. पूण जेजूक चड दुखलें जेदना केदना ताच्याच कुटुंबाच्यांनी, ताच्याच संबंधिकांनी ताका पळोवन तो असलें काम करता आसतना, असली उतरां आयकता आसतना ताची तकली सोमाना, तकली पिरवाल्या म्हणून ताच्याच कुटुंबादारांनी म्हणटा आसतना खंडीत जावन जेजूक दुखलें जावंक पुरो. पूण दुखल्यार जें कितें काम, जें कितें मिसांव बापान ताका दिल्लें तो खंयच भियेनासतना, खंयच्याच उतरांक गुमान दिनासतना आपणाचें मिसांव तो मुंदरून व्हरता, आपणाचें मिसांव तो तें परिपूर्ण करता. कित्याक तो जाणा आसलो जें कितें तो करता तें तो सारकें करनासा आनी बापाच्या खुशे प्रमाणे तो चलोवन आसा म्हणलें ताका खचित जाल्लें. मोगाच्या भावना आनी भयणो, हांवें दिल्ल्या दाखल्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी बरें करता आसतना, असलीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटा आसतना आमी कंगल जावंक पुरो, बरें करचें नाका म्हूण थोडे फावटी आमकां भोगूंक पुरो. पूण जेजू आज आमकां शिकयता की जर तर तुमी देवाच्या खुशे प्रमाणे तुमचें जिवीत जिवन आसात, जें कितें देव तुमकां सांगता त्या प्रकार तुमचें जिवीत तुमी जिवन आसात, स्वता खातीर, निती खातीर, मोगा खातीर तुमचें जिवीत तुमी खाली करनासात, तर तुमी सारक्या वाटेन आसात आनी तुमची मोत सारकी आसा. तुमी कसलेंच तुमी केन्नाच भिवचें नाका. धैर्यान तुमी जें कितें बरें करनासात तें तुमी मुंदरून व्हरा. असलें धैर्य जेजू आमकां तो दिता आनी आपणें जें कितें ताच्या जिवितांत केलें तशेंच करूंक तो आमकां आपयता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, आमी केन्नाय कितेंय करता आसतना आमी पळोवंक जाय हें देवाच्या खुशे प्रमाणे आसा गी. सतान आनी नितीन हांव हें करतां गी, पेल्याच्या मोगा खातीर हांव करतां गी, म्हज्या पवित्राच्या आपोवण्या प्रकार म्हजें जिवीत हांव जियेतां गे. जर तर हें सर्व सूत्र हांव पाळटां, खंडीत जावन जें कितें हांव करतां तें सारकें करतां. कोणेंय कितेंय सांगल्यार हांवें भिवचें नाका, कंगल जावचें नाका. म्हजें मिसांव कितें देवान म्हाका दिलां तें हांवें परिपूर्ण करूंक जाय आनी हाका जेजू खंडीत जावन आमकां कृपा दितलो. मोरी माई आमकां सदांच आमचे खातीर ती बापा लागीं
तिच्या पुता लागीं विनवणी करतली आनी जायची कृपा आमकां धाड दितली. ह्या बरोबर भशेन आमचें जिवीत आमी जियोवया. आमेन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या आमकां के बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले दिरवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या तुपल्या मोदे सांगलाय आमकां सोम्या तुवे मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या आमकां गे बापा मोगान त्यो. म्हज्या मोगाळ भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवपा म्हणटात तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वैकायच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासण्याचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रिथिवीचेर कितली वर्तीन तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानमीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला वैभवान उमसर्गीत काळचे सर्वेस्पराचे नावी येता काळचे उमसर्गीत काळचे. बापा करस्तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria.
या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनः जीवन हो आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची खूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन सुसेतीचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीत घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमची चुकल आमकां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेळ करून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निबार देखून जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकंतांतलीं वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मुळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या सो तुमचे सगळ्या सो माय मगसो उत्साहान एकामेका शांती दियात देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नामा समेस्तांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या मंत्रांक भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका
वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. Sumyak na warta Moja taro katay ulasta At momuso sumyak na warta Moja taro katay ulasta Sumya sumog niyarta Moja rayak na wandita Mahanta chiki sunto sangaita Somya somogni alta Somi borda kaita Apli prakashit महिमा प्रगटता Podvedaran maske tamsak lagalta Somi borda kaita At momuso somyak na warta Moja taro katay ulasta At momuso somyak na warta Moja taro katay ulasta प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मोरयेचो उगडास करून सर्गींचें जिवीत दितेल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ते संकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नवेन ये भगवंती देवाची माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वखणता. आपणाक चरण दसी म्हणून लेखयल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारम करतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका ताची आवय आनी शरतीन म्हणून मानून घेतली. गरजेच्या एका वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोहन्ना तुझे बरे बळे माये कथनातले आमकारी कार्मेलितांच्या आदारा पावंकाय दर्या सुरामन परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो विस्वास म्हणल्या दृढपतीन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर्ग तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ये भोव दयाळ्या ओंकारी मरये तुज्या आस्याक दावरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदुरलो कोण पुणे कुमोट मेळनासतना गेलो म्हूण केदेंच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेन दैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता.
मनुष्याला देवपुताचे माये म्हजे मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले तुजे संगता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल जेकुसीचे जेजू बघेवन तू मरे देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले तुजे संगता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल जेकुसीचे जेजू बघेवन तू मरे देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले तुजे संगता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल जेकुसीचे जेजू बघेवन तू मरे देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पसत विनंती कर. अर्गम प्रार्थन हे भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या वयतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. ओडापातीने तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्गर्जांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सगळींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरो उपकार. पूर्व्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी चर्या तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. पूर्व्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी चर्या तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. केदे वर्ते भाग मोरयेचे प्रसूत आमचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या देव जावन सोदच्या. पडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी चर्या तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. मोगाळ पुत्राक सोवय आमवार मोरया आशिर्वाद आमकां. बघेन कशीची करुणेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.